आयज आमी आसा पेडणे आणि हांगा तुम्ही जाणा की आता श्रुतिका शेटये हांच्यांनी आरंबोल कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ताच्या खातीर फॉर्म भरिल्लो आसा ZP इलेक्शना खातीर आणि आमी जाणून घेवया तांच्या कडल्यान आणि तांचे जे कार्यकर्ते आहा तांचो कितें प्लॅन आसा, तांचे कितें विजन आसा ते. सर, आज मॅडमीन फॉर्म भरला, कितें तुमचो मॅनिफेस्टो, कितें विजन कितें तुमचें? विजन आमचे सरळ क्लीन आसा. सगळ्यात बेस्ट म्हणटा ते पळय, आमकां फॉर्म भरता आसतना खूब सगळ्यांचो सपोर्ट मेळिल्लो आसा. सगळ्यांक कार्यकर्त्यांचे धन्यवाद. सगळ्यांनी एकदा श्रुतिका शेटये ताळे वाजोवन सगळ्यांचे कौतुकान उत्सवान आमी हे एक सण कसो साजरो करतले. आमी निवडणुकी हे निवडणूक आमी खंयच फाटीं सरचे ना आणि कोणाकच आमी द्वेष किंवा कोणाचोच तिरस्कार करून करचे ना. फ्रेंडली निवडणूक जातली. आरंबोल कॉन्स्टिट्युएन्सीत श्रुतिका श्याम शेटये ही विजयी जावपाची आसा. हे देवान आणि सगळ्या जनतेन आणि सगळ्या मतदारसंघान पयलींच निश्चित केल्लेले आसा. सगळ्यांक पुन्हा एकदा परत एकदा विनंती करता की सगळ्यांनी श्रुतिका शेटयेच्या बरोबर राहून आपली स्वतःची निवडणूक आपूण स्वतः जिखतलो ह्या हेतून फुडें सरोन ह्या निवडणुकीक आणि ह्या मॅचीक सगळ्यांनी फुडें सरपाचें. म्हाका पुन्हा एकदा तुमकां मॅनिफेस्टो बद्दल विचारल्या बद्दल तुमकां सांगता. मॅनिफेस्टो आमचो सरळ क्लीन नीट आसा. सरकारचे जितले योजना आसा ते प्रत्येकाच्या घरा कडेन पावोवन ते योजना प्रत्येकाक परिपूर्ण दिवपाचे आहा. ज्या ज्या लोकांचे आधार कार्ड, गृहनिर्माण आसा, बाकीचे कितें आसा पळय गोष्टी सगळे ते तांकां त्या टायमार वेवस्थीत दिवपाची आसा. प्रत्येकाक जे मंथली जाणट्यांक आमचे पयशे येवपाचे आसा, आमच्या बायलांक पयशे आसा ते खूब जाणांचे बंद जाल्लेले आसा. तेंचे जितके जे फॉर्मेलिटी इनकम्प्लीट आसा ते सगळ्यात पयलीं करतले. शेतकऱ्यांचे जितले योजना आसा ते त्यांच्या दारापर्यंत हाडून दितले आमी. त्याच प्रमाणे आमचे जे भुरगे आसा तांकां बरें शिक्षण घेतलेल्यांक की तुका जॉब गव्हर्मेंटाच्या बरोबरच त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त पैशांनी प्रायव्हेट जॉब मेळिल्ले आसा. 10 15 20 लाख रुपया पर मंथ प्रायव्हेट सेक्टरात तांकां जॉब मेळटात. त्याच्याबद्दल योजना, त्याच्याबद्दल ताका गायडन्स आणि आमची जी भुरगीं आसा जी अपर KG नर्सरी पासून ते पोस्ट ग्रॅज्युएशन डॉक्टरेटपर्यंत जे शिकणाऱ्या भुरग्यांक आसा तांकां आर्थीक मदती प्रमाणे तांकां ज्या शिक्षणात जे तांकां जाय, जे त्यांची गरज आसा, जे तांकां नॉलेज आसा ती सगळी नॉलेज प्रोवायड करपाचें काम आयज आमी सगळे जाण मेळून करतले. त्याच प्रमाणे आमी तुमकां सांगता की तुमकां खबर आसतलें की आज गोंयांतले गांवपण, गोंयांतले गांव आसा हे सगळ्या लोकांनी विकपाक काडलेले आसा. ह्या एजंटाक आमी खोण मारून भायर धाडूंक जाय. हांकां कोणाकच थारा दिवपाक जायना. परप्रांतीय लोक जे आयज गोंयांत येवन आमच्या गांवांनी येवन भितोड्यांनी आमचे आज प्रोजेक्ट घालतात त्या सगळ्यांक धांवडून आमच्या गोंयकारांचे लोक कोण आसा, आमच्या गोंयकारांचे भुरगे कोण आसा तांकां ते मदत करूंक जाय. गांवांतल्या लोकांनी आपले जमनी अजून सुद्दां सांगता की तुम्ही सांबाळा. गांवांतले जमनी दिवं नाका. गांवांतले गांवपण दवरा. गांवांतले देवळां सांबाळा. गांवांतले शाळा सांबाळा. गांवांतले सोसायटी सांबाळा. गांवांतले सेल्फ हेल्प ग्रुप सांबाळा. सगळ्यांक पुन्हा एकदा हांव परत एकदा विनंती करता की हे जो खेळ मांडलेलो आसा हो विचित्र खेळ आसा, खूब आमकां घातक आसा. आमी सगळे लोक गांवांतल्यान एक असो निर्णय घेवपाक जाय की जितले जे एजंट आसा त्या एजंटांक आमी आयज पासून असो प्रतिज्ञा करपाक जाय की हांकां कोणाकच थारा दिवचो ना. ह्या इलेक्शनात सुद्दां आमी पेडण्यात पळयलेले आसा की जास्तशे एजंट उतारलेले आसा फक्त हे गांव काबीज करपाक, स्वताची पर्सनल पोटां भरपाक. तुम्ही विचारपाक जाय तुज्या कडेन बाबा हे आतां आसा, हे तुजो काम धंदो काय आसा, तुज्या कडेन भुरगे कितके कामाक आसा, तूं कितल्या भुरग्यांचो PF ESIC पे करता हे प्रत्येकान विचारपाक जाय की बाबा तूं हे घेवन भोंवता, हे सगळें करता, हे कित्याक खंयच्या जुवार करता काय म्हणून हे विचारपाक जाय. ज्याची ऑफिशियल 5 लाख रुपया ऐपत ना तो आज 5 कोटी मोडपाक तयार जाल्लेले आसा. आमी खंयच पयशाचो खेळ करचे ना. आमी स्वच्छ मनान, स्वच्छ भावनेन प्रत्येक मतदाराकडे वयतले. प्रत्येक मतदाराकडे विनंती करतले की आज श्रुतिका श्याम शेटये ही निवडणुकीक उबी रावलेली आसा. गांवाचे कल्याण, तुमच्या भुरग्याचे कल्याण, देवस्थानचे कल्याण, शाळेचे कल्याण, सोसायटीचे कल्याण करपाक उबी रावलेली आसा. तर तिका मदत करून तुम्ही सगळ्यांनी पुन्हा एकदा श्रुतिका शेटयेचो विजय करपाचो. हर 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 श्रुतिका श्याम शेटयेचा, श्रुतिका श्याम शेटयेचा, श्रुतिका श्याम शेटयेचा. पुन्हा एकदा तुमकां सांगता ह्याच्या फुडें म्हाका खूब म्हाजे कडेन गोष्टी आसात. जितके अनऑथरायज सोसायटी रजिस्टर करून लोकांचे पैसे बळकटलेले आसा त्या सगळ्यांची नावां उगडून त्यांच्यानी जितके इन्व्हेस्टमेंट केलेले आसा त्याच्या 200 पट तांकां फारीक करूंक लायतलो. त्यांच्यानी ज्यांच्यानी पैसे घेतलेले आसा त्यांची सजा तांकां मेळटली हे दाखोवन दितलो प्रत्येकाक. हे टायम आसा, इलेक्शनाचो टायम न्हू, पण लोकांच्या कानार घालता हे ज्या गोष्टी भोवणारे लोक आसात हे व्यवस्थित नात आणि
खंयच तेंचें मन आनी तेंचे जे फुडें सरून जे इल्लेले आसा हे फक्त काय ना हे पयशांक गांवांक आनी गांवाचे जमनी बळकटपाक येयल्लेले आसा हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय आनी आमचो कॅन्डिडेट क्लीन नीट आसा त्या कॅन्डिडेटाक भरगच्च मतान निवडून हाडपाक जाय. हर 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 श्रुतिका शेट्याचा श्रुतिका शेट्याचा श्रुतिका शेट्याचा. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.